युनायटेड टॅक्सीमॅन युनियनान दाबोळे विमानतळार नव्यानूच उक्तो केल्ल्या टॅक्सी काउंटराक विरोध उक्तायला। हो काउंटर कायद्या आड असून बेकायदेशीर आसा म्हण UTU सांगतात। RDX खातीर दाबोळेच्यान जॉन डिसिल्वा। सरकार होय काउंटर बंद करतलो म्हणून आता हेंची घमंडीत इतकी म्हणजे हे सगळें कितें आसा तें गोलमाल नाल्यार तेका एक परमिशन ना, RTOचे परमिशन ना, कोणाचे परमिशन ना, एक फकत काउंटर घेतला आनी वयल्यान तिंगा एक हेजो बोर्ड मारला कार रेंटल म्हणून। कार रेंटल म्हणले कसलीच सर्वीस अंडर मोटर व्हेकल एक्ट ना आनी कोण ओनर कोणाचें हें आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट सांगता हे पावर्स ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट, स्टेट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट। आनी अशें इलिगल आमी कशें करूंक दितले तेंकां? हे करूंक दिवंकूच जायना न्हू, कित्याक दॅट इज इलिगल। आतां आमी गव्हर्मेंटाचे नोदरेक हे सगळे दृश्टीने हाडला। आतां हेच्या फुडें आमी काल सगळे हे चौकशी करपा एअरपोर्ट डायरेक्टर आयज आमकां मेवतलो न्ही, ते कडेन आमी सांगतले आमी तो इतलो ते मागता, आमी सांगता तुमकां तुमची फीज कितें आहा तें आमी फारीक करता। आमकडे 2 काउंटर आहा, तुमी ते आमच्या नांवार करिना, आमच्या नांवार केले जाल्यार आमकां सुविधाय वाडोवपाक बऱ्याक पडटा। डिजिटल आमकां चीफ मिनिस्टरान सांगलां तुमी डिजिटलायजेशन करा, तें करपाक आतां आमकां अडचण आहा कित्याक आमचे एड्रेस ना हिंगा, काउंटर आमच्या नांवार ना। आतां आमी पयशे दिवंक तयार आहा, आमकां कित्याक घेयना, आमकां कित्याक हें दिना? आमी एक्स्ट्रा पयशे दिना म्हणून तेणी कसले पयशे दिल्या? आतां तेच आमकां गोमोंक जाय न्हू। आनी तांकां कशे पद्दतीन लायसन्स नासतना कांय नासतना हें करूंक जाता? हे घोडी हे वयरसून येता एअरपोर्टाचेर हे मनीस तांकां कायद्याची खबर आसना। दुकान तेंचें, जागो तेंचो खरें, पूण तेमी आतां फाल्यां कोणूय थिंगा ड्राग विकपाक येतलो आनी तो भाडें दिता म्हणून तेमी ताका थिंगा घालतले, लायसन्स नाका सरकाराचें? वो सोऱ्याचो बार घालतले, लायसन्स नाका? सो हे इश्यूचेर आमी ओपोज करतले। आमचे आतां इतल्यो बायलो आहा ज्यो आपली पोटां भरता, फॅमिलीक हें करता, तेंचे घोव ड्रायव्हर आशिल्ले ते वारल्या, आतां ती इंट्रस्ट घेवन फुडें करता। बायलां आहा कितलें आहा ती पळया, आनी आमी तांकां फुडाकार दिवंक सोदता हें तेंको कित्याक बायलांनी हे येवचें म्हणून, फाटीं रावचें न्हू म्हणून। आतां हें तरी अशें आमचें हें आमचेर तरी हो दबाव हाडीत जाल्यार वो एक लास्ट बास्टियन म्हणटा तो एक निमणो बालो किल्लो हे गोंयकार जे आसात मूळ गोंयकारांचे तो बालो किल्लो तोडपाचो प्रश्न जातलो आनी ते खातीर आमी झुजत रावतले। तो प्रश्न उद्भवला हांगासर, हें संकट आमचेर आयिल्लें आसा। हें म्हटल्यार खरें हेका सर्वस्वी जबाबदार जो आसा हो एअरपोर्ट डायरेक्टर आसा, कारण एअरपोर्ट डायरेक्टरान गव्हर्मेंटाक सायडलायन करून हें हांगासर काम केलेलें आसा। कारण जेन्ना जेन्ना आमचे कमिटी मेंबर आतां जेन्ना हो काउंटर थंयसर आमकां बॅनर दिसलो तांचो, तर विचारपाक गेले जाल्यार सगळे शॉक आसा, सगळे MLA आमदार मिनिस्टर सगळे शॉक आसात, MP पासून शॉक आसा। पूण ह्या डायरेक्टरान तांकां कांयच सांगिनासतना हो इल्लिगल काउंटर हांगासर तांणी ओपन करपाक दिल्लो आसा।